नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. गोंयांत कॅन्सर केशी वाडल्यो. फॉर्म्युलिनाचें नुस्तें, एसिडांतल्या फळांवेल्यान हुस्को. आरोग्य मंत्री म्हणटा फुडल्या 2-3 वर्सांत जीएमसीत आधुनीक कॅन्सर उपचार सुविधा. सरकार मागण्यो पुराय करिना म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो बेमुजत बंद. सरकार म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक पर्याय दिला. 8 दिसां भितर ॲप करात. आधार करपाक तयार. टॅक्सीवाले पेटले तेमाक. मीन काडून जाले उपरांत खण पुरोवपाची ना. खणींतलें उदक WRD वरवीं शिंपणावळीक वा पियेवंक. उदकाच्यो खणी WRDचे ताब्यांत. गोंयाक लागतली केंद्राची मान्यताय. केंद्राचें सेंद्रीय शेतकीचें धोरण गोंयांत मात उरफाटें. शेतकारांक सरकार अजूनय वाडटा युरिया. मुख्यमंत्री म्हणटा ऑर्गेनिक फार्मिंगूच फुडें व्हरतले. युरिया वेल्यान विजय बाबूचें वाजलें. CZMPच्या प्रेझेंटेशनाक परत एक्टिव्हिस्टांचो बोवाळ. आमदार रवी नायकान उक्तायली बोवाळ करतल्यांचेर तिडक. लोकांनी असल्यांक पयस दवरचें रवीचो सल्लो. निलेश काब्रालाचे यत्न सुरूच. नावेली ट्रॅफिक सेंटिनलाक लोकांनी धरलो. ताची गाडी फोडली. पुलीस आयले म्हूण ट्रॅफिक सेंटिनल साल्वार. ना जाल्यार बोडोवपाची लोकांनी केल्ली तयारी. अयोध्येंतलें राम मंदिर बाबरी मशीद जमीन वादाचेर योग्य उपाय काडूंक मध्यस्थ समितीक अपेस. 6 ऑगस्ट सावन प्रकरणाचो निकाल लागसर आतां सुप्रीम कोर्ट घेतले सुनावणी. आनी प्लेयर डेव्हलप करपा हेतान FC गोवा डेव्हलपमेंट टीम चल्ली ड्युरंड कपाक. रिजल्ट म्हत्वाचो न्ही, बरो खेळ म्हत्वाचो म्हणटा कोच क्लिफर्ड. मुंबय टाटा सारकेल्या हॉस्पिटलांनी कॅन्सर उपचारांक गोंयकारांक आदार जावचो म्हूण त्या हॉस्पिटला कडेन फंड दवरपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. गोंयांत कॅन्सर केशी वाडटात. 1.5 वर्साक हजारावयर केशी म्हूण विधानसभेत हुस्को. बांबोळे सुपर स्पेशालिटी आनी कॅन्सराचें टर्शरी सेंटरूय उबें जाता. ह्यो केशी कित्याक वाडटात ताचेर संशोधन जाय म्हूण फॉर्म्युलिनाचें नुस्तें, एसिडांतल्या फळांचेर विरोधकांनी दुबाव घेतलो. आरोग्य मंत्री म्हणटा किमोथेरपी जीएमसीत फ्री करतात. कॅन्सर फॅकल्टीचो लोक तज्ञ वैजकी संस्थेक घेतले. We are blaming it on fish. We are blaming it on your famous formalin. We are blaming on something. Now, will you? It's not my formalin. It's Congress formalin. Research can take you higher also. Be specific. Come on, speak up. We need to tie up with institutes. For that, our Prime Minister has given us such a huge super specialty block. So much funds are coming. We are trying to utilize whatever we can, but we need to tie up with good institutes. And I think with the new tertiary cancer center taking shape, I think we'll be able to concentrate as far as research is concerned. And I also want to make a mention to Sri Reginald that I have talked to Secretary Health. Here we are trying to incentivize the students also. If they come out with something, it gets published in the national journal or it gets published in international journal, then we are able to give them that sort of incentives. This is important today. We are also tying up with Pravara Institute for various other things. We are also tying up in the process of tying up with University of Miami. We will definitely tie up with any top institute as far as to join us as knowledge partners. पण एक जेन्ना पयलो टाटा हॉस्पिटलान वता पयल्याच फाटी 2-2.5-3 लाख जाता तेन्ना साद्या मनशाक ते 2-2.5-3 लाख परवडना. DDSY should have an arrangement with Tata Hospital where they should be able to give the same particular treatment or facilities to the Goinkar who is going there. Today, Tata is refusing to give us any kind of credit facilities. But in principle, actually, in one of the meetings, we had discussed, I think it was an informal discussion which we had, and where it was decided that we'll keep some sort of a rotating corpus with Tatas. I assure you that immediately after the session, along with our director and secretary, with the permission of the Honorable Chief Minister, we will, I think, some amount of corpus needs, because at least that person to what amount of money that he is sanctioned, he will be able to avail if we have some sort of corpus with Tata. We have also tied up with a company called iBreast.
which is again for, before doing mammography, basically scanning of women. So we are targeting about nearly about 1.5 lakh women this year. Goa government is one of those only governments under DDSSY and Goa Mediclaim, where as far as bone marrow transplant is concerned, we give about 8 lakhs of rupees. No state gives. गोवा मायल्स स्क्रॅप जाय मेरेन टॅक्सी ऑफ रोड म्हूण टॅक्सीवाल्यांचो तेम. गोवा मायल्स बंद करूंक सरकार तयार ना ते पळोवन टॅक्सीवाल्यांचो सकाळ सावन अकस्मात टॅक्सी बंद. सरकारान टॅक्सीचो बंद मोडून काडूंक वेवस्था केल्या. एस्माईल आयला, पुलीस RTO कामाक लागले. टॅक्सी स्टँडाचेर शुकशुकाट. मुख्यमंत्री म्हणटा बंदाचो रिपोर्ट मागला. टॅक्सीवाल्यांनी 8 दिसां भितर एपाचेर येवचें. सरकार आदार करूंक तयार. रस्त्यार आयल्यार तुका सगळे गोष्टी मेळनात. आंदोलन करून काय मेळना. CM gave them all the options आणि ऑप्शन दवरना. टॅक्सीस ऑफ द रोड गेल्या. हांवें रिपोर्ट घेतला. अजून म्हाका डिटेल्स रिपोर्ट मेळना. काही जाग्याचेर तेंच्यांनी ऑफ द रोड गेला अकॉर्डिंग टू द पुलीस रिपोर्टा प्रमाणे. आनी आमी तांकां समजून सांगपाचो प्रयत्न करतले. आमी तेचेर खंयच अन्याय करूंक ना. आमी तांकां सांगलेलो आसा की नवो ॲप जो आसा पळय तुमी सगळे जाण काडा. नवो ॲप काडपा खातीर तेंच्यांनी फुडें येवचें. आमी तांकां पूर्ण सपोर्ट करता. अजुनूय सांगला तेंच्यांनी आयच्यान सुरवात करची. 8 दिसांनी तेंचो नवो ॲप तयार जातलो. अननेसेसरी स्ट्रायकार वयच्या पेक्षा आपलो बिझनेस वायट लावन घेवच्या पेक्षा आतां हांव अजुनूय सांगता तांकां की थ्रू द IT डिपार्टमेंट जो कितें मदत करपाक जाय तांकां वगैरे ॲप करपा खातीर पुराय ॲप करता. आमी तो प्रमोट करता. सगळ्याक ॲड करता म्हणटा तसो त्या ॲपाचेर तेंच्यांनी ॲप काडचो. तांकां सहकार्य पुराय करता आनी त्या ॲप बेसिसाचेर तेंच्यांनी चलोवच्यो. गोवा मायल्साचे टॅक्सीवाल्यांची पत्रकां वांटून जनजागृती. सगळ्यांनी आमी आज टॅम्पलेट वाडटा पॅसेंजराक. सो कस्टमराक कोणाक कळना तांकां आमी डावनलोड ॲप करून तांकां हेल्प करतात. ऑनलायन ती करून ती घेवन वयता. घेतात कोणाक खबर ना न्ही ती तांकां ॲप डावनलोड करता. ॲप डावनलोड करून तांकां दाखयता बाबा ती खंय वचपाचें खंय ना. ते लोकेशन येता ती लोकेशनार वचून तांकां सोडटा. टुरिस्टांक कास्तीक जावची न्ही म्हूण खबरदारी घेवपाची पुलीस आनी RTOक सरकाराचे निर्देश. थोडा आक्ट विथ देम टॅक्सी ते कोण येवंक ना म्हणल्यार. आनी हांगा KTC बस आसपा जाय आसली कदंबा पॅसेंजर खातीर लागीं इमिडिएटली बीन. गोवा मायल्स स्क्रॅप जाय मेरेन टॅक्सी ऑफ रोड आसतली म्हूण टॅक्सी संघटनेचो तेम. आनी जो पर्यंत हेचेर निर्णय येना तो पर्यंत आमी ऑफ द रोड रावतले. आनी हेचो एकूच निर्णय आमकां सरकारान तर आपोवपाचें आसलें पयलें गोवा मायल्स बंद करून तेच्या मागीर टेबलाचेर बसपाक आमी तयार आसा. ॲप बेस एग्रिगेटर आमकां गोंयांत नाका. एक टायम पडल्यार आमी ते मिटर घालपाक तयार आसा. आमी मालक आसलेले चालक करूंक सोदतात तें कदापि जावचें ना. आनी नीज गोंयकार स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आमी झगडटले. आनी जो पर्यंत निर्णय येना तो पर्यंत आमचे ऑफ द रोड आसतले. रेंट बायक, रेंट कार, रिक्षा, पायलट हे सगळ्यांनी आमकां हें दिल्लो. आतां आमी हेंच आयकलां. आयजूच आमकां 2 फोन येयल्ले आसा कितें ते ह्यो बसीज ज्यो आहा त्यो बसी मिनी बसी हे त्यो सगळ्यो टुरिस्टांक चलपाच्यो आहा त्योय आमकां पालो दिवपा आहा. तांकांय आतां कळून चुकलां. आयज तर तुमकां आयज म्हाका फाल्यां तुका ही जी पयली आदल्यांची पळय म्हणणी आहा ती ही चालू दवरपाची आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मीन काडले उपरांत ती मायन पुरोवप ना. ते मायनिंगांतले उदकाचो WRD पियेवंक वा शिंपणावळीक वापर करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला. राज्य सरकारान तसो निर्णयूय घेतला. मात कायद्या प्रमाण मायन पुरोवपाची तरतूद आशिल्ल्यान सरकाराक ते खातीर केंद्राची मान्यताय घेवची पडटली. मायनिंग खात्याक ह्यो उदकाच्यो खणी WRDचे ताब्यांत दिवंक सांगल्यात. हे कशें आसा इवन दो हांव इरिगेशन एक्टाच्याच सांगना. इन मायनिंग एक्ट ऑल्सो हांवें इरिगेशन डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की पयलीं तांच्यांनी कितें आसलें रिफिलींग ऑफ मायन्स, क्लोजर ऑफ मायन्स. हितूर तांच्यांनी म्हटलेलें की सगळीं लिजां परत आसा तशी रिफील करा आनी बंद करा. आमी तांकां लेटर धाडलां. रिफील ऑफ मायन्स, क्लोजर ऑफ मायनिंगांतली ही तळी जी आसा ती तेंच्यांनी हँड ओवर करपाची WRD कडेन. इरिगेशन डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करपाची. हॅन्स फॉर दे वील टेक द प्रोटेक्शन. म्हणजे ताका प्रोटेक्शन वॉल घालपाचो आनी ही वॉल रिजर्वायर फॉर द वॉटर म्हणून यूज करपाचें. आमी ऑलरेडी स्टेट लेवलाचेर वी हॅव टेकन अ डिसिजन. आमी डिसिजन घेतला. बट वी नीड द सेंट्रल परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल एक्ट. सेंट्रल आमकां मायनिंग एक्ट हाचें परमिशन लागतलें. अदरवायज सेंट्रल मायनिंग एक्टा प्रमाणे मायनिंग क्लोजर इज देर. बट वी आर नॉट क्लोजिंग दॅट. हांवें म्हटलां खंयचीच लीज मायन जी खणलेली आहा पळय न्ही ती ह्यान फुडें बंद करपाची ना.
कारण ती बंद आमकां रिजर्वायर म्हणून वापरुया, फक्त ताका सायडींतल्यान प्रोटेक्शन दिवन तें उदक जें आसा आयदर म्हाका दिसता ड्रिंकींग पर्पजूय वापरचें पडटलें आनी फॉर द इरिगेशन पर्पज ऑल्सो. सो दॅट डेफिनेटली वी आर टेकिंग दॅट ऑल्सो. फोंड्या तालुक्या खातीर कुर्टी आशिल्ले फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे जमनीर वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट घालचो म्हूण सुदिनान प्रस्न घालो आनी रवीक कोत्र गेले. रवी म्हणटा ती सुवात 17,000 स्क्वेअर मेत्र भोंवतणच्या मतदारसंघाचो कोयर घाल्यार पावची ना. सध्या कुर्टी आनी फोंडेचो मेळून म्हयन्याक 400 टन कोयर येता. सुदिनाक जाय जाल्यार खंय ताणें मडकय सुवात दिवची. मुख्यमंत्री म्हणटा गार्बेज मंत्रालय फुडले 5 वर्सांचो प्लान करता. फोंडेचोय जातलो. आणि उत्तर दिलं त्याप्रमाणे 8 टन वेट वेस्ट येता आणि ड्राय वेस्ट 6 टन्स पर डे येता. हे पर डे तुवें उत्तर दिलां ते 30 दिसांचें दिलां. आमी आमचो जर बाकीचो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थंय जर बरो प्लांट घालूं शकले आसत इन फ्युचर बाय प्लॅनिंग रायट नाव, जाल्यार ह्यो गोश्टी फुडें आमकां बऱ्यो पडटल्यो. त्या खातीरूच हांवें हो प्रश्न काडला. आनी हें जर जायत आसत जाल्यार इट इज नथींग लायक इट. म्हणून मी परत तुमकां सांगलें की तुमचें कितें प्रपोजल आहा त्या विशयाचेर स्पेसिफीक जाल्यार तुमी धाडचें, आमी ताचेर विचार करता. सर स्पीकर सर, आमी स्वच्छ भारत अभियान हाच्या अंतर्गत हें काम जें आसा पुराय गोंयांत सुरू केलां. तांकां स्वता माननीय सभासदांक खबर आसा की एट प्रेझेंट गोंयांत 4 प्लांट येता. ताच्या बरोबर आमी बायोमेडिकल वेस्ट म्हणा किंवा बाकीची सगळी वेस्ट, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट, हॅजार्डस वेस्ट, केमिकल हे सगळे ट्रीट करपाक म्हाका दिसता फुडल्या 3 वर्सांच्या भितर गोंय हे नंबर 1 चेर आसतलें. तुमी म्हणटा तशें आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हे प्लॅनिंग करता. पुराय गोंयभर प्लॅनिंग करप अत्यंत गरजेचें आसा. फुडल्या 5 वर्सांचो जर आमी विचार करता आसत जाल्यार तो विचार करपाक जाय. म्युनिसिपालिटी एकदां आपलीच म्युनिसिपालिटीची वेस्ट तकलेन घेवन कदाचित प्रपोजल धाडची ना. म्हणजे ते म्हणटाले आपल्या म्युनिसिपालिटीचे पुरते आमकां गरज ना, पण आमकां तालुक्याचो विचार करपाक जाय. पूण आमी जेन्ना म्हणटा की अंत्रूज माल फोंड्या तालुको हे जर पळयत जाल्यार त्या परिसरांतलो फाल्यां सकाळी आतां तितको व्हडलो जायना कळटो, पण फाल्यां सकाळी खंय वयतलो हाजो विचार सगळो कन्सिडर करून म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन जी 17,000 जागा पळय ती कमी पडटली म्हाका दिसता. 18,000 ती कमी पडटली कदाचित इन फुडें. आनीकूय जर थंय आसत जाल्यार कमी पडना. हो प्लांट कमी पडना. दुसरो इट इज नॉट इन म्युनिसिपल एरिया, इट इज इन कुट्टी खाणेपार. इट इज इन कुट्टी हांवें पळयल्या. सो देर इज नो क्वेश्चन दॅट म्युनिसिपालिटी एरियेंत आसा अशें म्हणपाक. ती पंचायतीची बी थंयसर ट्रीट करतात. ओके, फाटल्या दिसांनी ते आतां ते खूब बरें काम करता. बट स्पीकर सर, हांव माननीय सभासदांक इतकेंच सांगपाक सोदतां की गव्हर्मेंट ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी आमची वेस्ट मॅनेजमेंट जी नवीन मिनिस्ट्री जाल्या हाजो बेजीक पुराय सर्वे गोंयांतलो म्हणजे आमी म्हणटा की 12 तालुक्यांनी कशा पद्दतीत वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रीट केलें वतलें. फुडल्या 5 वर्सांची प्लॅनिंग आमची कितें आसतली तेजो प्लॅनिंग हो आतांच आमी करतले. म्हणटरीच दोगूय एक जावपाचें ना. तो जागो पावपाना. जागो तो ल्हान जागो आसलो आनी मदीं ताका नाला आसा. ओके, मातशें दोगूय एक जावन करता काय प्रॉब्लेम येस. अयोध्येतले राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वादाचेर सगळ्या पक्षाचे समजिकायेन योग्य उपाय काडूंक म्हूण नेमिल्ले मध्यस्थ समितीक अपेस. पार्टी समजिकायेक तयार ना. आता अयोध्या प्रकरणाचेर 6 ऑगस्टा सावन निकाल लागमेरेन सुनावणी घेतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केला. मध्यस्थ समितीन ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टाक सीलबंद पाकिटांत निर्णायक रिपोर्ट दिल्लो. मध्यस्थां वरवीं अयोध्या जमीन वाद तडीक लावपाचो हो निमाणो यत्न. आता निकाल सुप्रीम कोर्टच लायतले. देखिए, हिंदू पार्टीज का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है हिंदू पक्षकार इस मामले में मिनिमम 40 दिन लेंगे अपनी बहस रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार भी तय की कि कुछ ही लोग जो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का जो सूट नंबर 3 और सूट नंबर 5 है उसकी हियरिंग पहले स्टार्ट होगी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन पैनल सक्सीड नहीं कर पाया इस मामले को मीडिएशन से सुलझाने में, इसलिए हम इस मामले की डे टू डे हियरिंग करेंगे 6 अगस्त। मोदी सरकार सेंद्रीय म्हळ्यार ऑर्गेनिक शेती कडेन वता. गोंयांत मात सरकार अजुनूय युरियाच प्रमोट करता. युरिया बंद करून चडांत चड शेण, गोबर, कंपोस्टा सारकेली पारंपारीक सारी वापरूंक लावची म्हूण विजयान मुद्दो काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांतूय ऑर्गेनिक फार्मिंगूच प्रमोट जातलें. केंद्राचे स्किमी खाला गोंयाक 500 क्लस्टर ऑर्गेनिक करपाची मोख. जमतलें काय विचारल्यार नवो शेतकी मंत्री बाबू कडेन जाप ना. मंत्र्याक कळचें म्हूण विजयान मटक्याचेंय उदाहरण दिवन पळयलें.
पूण आतां ही काळाची गरज सद्या आतां जे शॉर्टेज आसा सारें तें आमी खंयच्यान तरी घेवचेंच पडटा. सद्या ऑर्गेनीक फार्मींग आमी फुडें करतलेच पूण सद्या सारें शॉर्टेज आतां जाय न्ही. linked. Discouraging chemicals is encouraging organic. ही लिंकेज आहा. मंत्री हे सायडीन हे सप्लाय करूंक सोदता आनी ते सायडीन आपूण ऑर्गेनीक जातलो म्हणटा. ऑर्गेनीक स्पीकर जर जावपाक 7 वर्सां लागली. ऑर्गेनीक ताबडतोब मेळची ना. ऑर्गेनीक आतां जर रिक्वायरमेंट आहा आतांच मेळटलें कशें. सर ऑर्गेनीक फार्मींग क्लस्टराचो कन्सेप्ट असो आसा की जमीन पयलीं ऑर्गेनीक करप ती करपाक 3 वर्सां लागता. एक दिसान जायना तें. ती जर करतलो जाल्यार युरिया हेज टू बी डिस्करेज. PKVY जे हाजे अंडर 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनी येतली. सगळी कल्टिवेशन अंडर जमनी 35,000 आसा. बाकी सगळी रोखडी कवर जावची ना. ऑर्गेनीक फार्मींग सगळी रोखडी कवर जावची ना. मंत्री आपले अज्ञान एक्सपोज करता. एक क्लस्टर 10,000 स्क्वेअर मिटराचो मिनिमम आसचो म्हणून आहा. अशें तुका 500 क्लस्टर अलर्ट जाल्ले आहा. 500 क्लस्टराचे जर तूं युटिलायझेशन दाखयना फुडले खेपे 2,000 क्लस्टर मेळना. जेन्ना मंत्र्यांच्या खात्याक आसतना मंत्री आसतना बरें काम केलां जाल्यार हे ऑर्गेनीक फार्मींग इतली फुडें कित्याक पावली ना. हे सारे आतां आमकां कित्याक घेवचें पडलें. हांव 15 दीस पयलीं मंत्री जाला. ही पाळी आयल्या. मोटको न्ही तो असोच लागपाक. एक रातयान जायना तो. 7 वर्सां काम करचें पडटा. हाजे पयलीं 7 वर्सां सिक्किमान काम करून ती ऑर्गेनीक जाली. एक धपक्याक फ्रासीक एक रातचो काडला दुसरीचा नंबर लागला. ऑर्गेनीक फार्मींग 15 दिसां भितर सगळें चेंज जावंक शकना. हांव फक्त मंत्री जाला 15 दीस जाले. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात CZMPचेर पर्यावरण मंत्री काब्रालान लोकांक प्रेझेंटेशन दिलें. थंय कांय एक्टिविस्टांचो परत बोवाळ. आदी भायर रावन बोवाळ उपरांत भितर येवन बोवाळ घालो. आमदार रवी थंय आशिल्लो. तोवूय म्हणटा हे राजकी कारस्थान. काब्रालाच्या यत्नाक रवीचो तेंको. केंद्राची डेडलायन मतींत धरून लोकांनी गोंयचे हिताचे नजरेन भुमिका घेवची म्हूण मंत्र्याचो उलो. पंचायती 2011चे नोटिफिकेशनाचे परत प्लॅन स्वतः करून दिवचो आणि हे प्लॅना भितर तुमकां कितें दिसता 2011 नोटिफिकेशना भितर कितें घालपाक जाय ते घालून दिवचे अशी विनंती करता. अशें करून खंय फुडें वचना. 2011 नोटिफिकेशन सियाचेराचे जे पासून आसा स्वताचे आपणाचे विलेज पंचायत आपणाचे विलेज पंचायत प्लॅन करून दिवचो असो विनंती करता. जे ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हो ड्राफ्ट हो चुकलेलो 2011चो. म्हणजे हो चुकलो तो ड्राफ्ट. आतां बाब काब्राल मिनिस्टर घेवन गोंयभर भोंवता. हे फर्स्ट टायम अशें मिनिस्टर भोंवता. आतां बाब काब्रालान इतले इनिशिएटीव घेतल्या त्या प्रमाणे लोकांनी बी सारकी स्टडी करून आपल्याला कितें चुकलां हें घालपाक जाय आनी तांणी घालून घेवपाक जाय. आनी हे पंचायत लेवलाचेर बसून ते पावतले अशें तेणें आतां सांगलां. पंचायत लेवलाचेर वयतले ते त्या वेळार पंचायती लोकांनी ते सारकें पळोवन तेजें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहा तें दिवन बरोवन दिवन मागीर ते म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले. तर इम्प्लिमेंट करतरीच तेवूय आमी पळोवपाक जाय इम्प्लिमेंट केले काय ना. त्या प्रमाणे ताका टायम आसतलो आनी सजेशन दिवपाची. म्हणजे आमी सजेशन दिवपाचें. पूण अशें लोकांक कोणें तरी मिसगायड करपाचें तें करूं जायना. पयलीं पळोवन घेया आयकया सगळे तरेचे आनी आयकून मागीर उलया. आतां कोण म्हणलो आपल्यालें घर वयता. हांवें म्हणलें तुगेलें घर कशें वयतलें. मोहनदास तारी कारवडेचो. हांवें म्हणलें तुगेलें घर कशें वयतलें. घर वचना. घर एक्जिस्टींग कितें आहा तें वचना. पूण कितें सजेशन तुमकां तरी कितें आसा कितें आनी उरलां चुकलां जाल्यार घालून घेयात. घालून घेवपाचें. पूण एक खंयचे पॉलिटिकल लोक येतात खंयचे कितें करतात तें पयलू आमी समजून घेवपाक जाय. आमी वचून आमी आमचे कार्यकर्ते आज आपयल्ले. कितें आपयल्ले तुमी कितें मिनिस्टर सांगता पयलू आयकून घेयात. आयकून घेयात आनी ते प्रमाणे तुमचें सजेशन दियात. तुमचें ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार ऑब्जेक्शनूय दियात. त्या प्रमाणे तो करेक्ट करता काय ना तेवूय मागीर म्युनिसिपालिटी येतलो तेवूय पळयात. अशें म्हणून तेका तें हें ना. पूण सद्याक हें चल्लां तें हें तेंचे बऱ्या खातीर येयल्लो तो. पूण ताणें आयकून घेवपाचें अशें म्हाजें मत आशिल्लें. नावेले एकल्या ट्रॅफिक सेंटिनलाक लोकांनी धरलो. धरिल्ले ट्रॅफिक सेंटिनलाची गाडी लोकांनी फोडली. सेंटिनलाक लोक बुडोवपाचे मात तितल्यान पुलीस पावले म्हूण तो साल्वार. पुलिसांनी त्या ट्रॅफिक सेंटिनलाक तांचे बरोबर व्हेलो.
ताची फुडिल्ली गाडी पुलिसांनी व्हेल्या. सेंटिनलाक लागून तालाव पडिल्ल्यांचो जमाव बरोच तापलो. या तालवा खातीर सफर जाता म्हळ्यार कशें आतां 7 तालाव म्हळ्यार 700 रुपया एक तालाव म्हळ्यार कशें करपाचें 7,000 म्हयन्याचो पगार व्हरून खंय घालचो म्हणलो ना वयल्यान आदेश सामको पिड्यार करपाचो दीसभर तालावा लागून भरपाक लागून कशें करपाचें तूं सांग. आज प्रॉब्लेम कितें जालें हांगा? प्रॉब्लेम जालें आतां सगळ्याक पळयल्यान वता ताका मार पडटा म्हण लोकांनी आमी दोगांनी मेळून हाडयलो ताका जाल्यार पळय आतां पुलीस कितें करता. आज तुमी हाडायले ना जाल्यार कितें जाता आसलें तेजें? गाडी फोडटा आसलेली ती ताकाय मार पडटा आसलो गाडी फोडटा आसलेली गाडी फूल आतां ऑल्टरेशन गाडी तेजी डॅमेज केल्ली आहा लोकांनी. पळय आतां लोक आयकोपाक कशें तयार ना. कितें जालें एक मरे आमी न्हावेली जाल्यार आतां हे करून सायड दिले डेली आमकां तालाव येताय डेली एकल्यार 4-5 तालाव येयल्ले. हांवें DSP लोक सांगलोले बाबा हे चलो तो भायर न्हायला चड म्हूण सो लास्ट मोमेंट म्हाजो आयज धोलो त्या भुरग्याक कॅमेरा धोलो सो दोन तेका आतां जाय तितलो घेतलो आनी ताका भरपूर मार पडलो हांवें सालवार केलें ताका आनी ताका सांगलां सबमीट कर म्हूण बाबा तुवें कार्डा काडला ते सो हेचो फ्युचर एक नाका एक बस हे पार्किंग काडपाक जाय पुलिसींनी आख्खे पार्किंग उडोवपाचें ही लायन आखी जातो फ्रँकी गांव हें आहा हिंगा लुजनागे पी ते तो सांगलें ही आख्खी दोनी लायनी पार्किंग काडीत कांय प्रॉब्लेम ना दोनी जाता पुलीस स्टेशन आनी आमकां हाडटा पुलिसी कडेन हेचो काम लोकांक दिना काय कित्याक लोकांक रिस्क कित्याक घाताय कित्याक आतां तो काड आशे काडा पयशे मेळटाय म्हूण आतां मार कोण आयलो ते मारलो पुलीस काय मार हाडपाक मटक्याच्यो केशी आनी कारवायेचेर SITक आतां प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी हायकोर्टाक रिपोर्ट दिवचो पडचो ना. कोर्टाची SITक सूट. गोंयांतल्या मटक्याचे जाळ्या विशीं चवकशी CBIक दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्टान केल्ले अंतरीम अर्जाची दखल घेवंक हायकोर्टान न्हयकार दिलो. ताका नव्यान याचिका घालूंक लायल्या. SITक मटक्याचेर धाडी आनी तपास चालूच दवरूंक सांगला. गोंयांत चालू आशिल्ले अंधाधुंद मटक्याक आळाबंद हाडटले जाल्यार हें जाळें उस्तुपाची केस CBIक दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टीन याचिका घाल्ली. मात केस CBI कडेन दिवचे परस SIT वरवीं तपास करपाची सरकाराची मागणी हायकोर्टान मानून घेतली आनी प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी तात्कालीक स्थितीचेर SITक रिपोर्ट दिवंक सांगलो. मटका माफिया जातूंत राजकारणी आसात तांचेर कारवाय करिनासतना SIT फकत बारीक सारीक बुकींग धरता म्हूण एक्टिव्हिस्टान अंतरीम अर्जा वरवीं हायकोर्टा मुखार नाराजी उक्तायल्ली. SIT म्हणटा आतां मेरेन मटक्याच्यो 300 केशी रजिस्टर 2015 सावन सुमार ₹1 कोटी जप्त केल्यात. हायकोर्टान एक्टिव्हिस्टांचो अर्ज अंतरीम म्हूण कडेक दवरलो आनी सांगलें तें अशें अंतरीम अर्जावेल्यान तपास CBIक दिवंक शकना. याचिकादारान नव्यान योग्य याचिका घालची पडटली. SITन दर 6 म्हयन्यांनी स्टेटस रिपोर्ट दिवपाची गरज ना. SITन धाडी घालप आनी तपास चालू दवरचो. Today they had produced one report in that Matka matter that how many cases they have done and all. I am not satisfied with that report. I want that Matkas to be eradicated from the root itself. So they have given me now liberty to file a fresh petition. I am filing a fresh petition to transfer the FIR which is there on Matka politician press and those police nexus. I am asking for the transfer it to CBI because these are the parties which are doing the investigation are the interested parties. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मडगांवच्या रवींद्र भवनात अक्षर दामोदर परिसंवाद सुरू जाला. नामनेचो लेखक दामोदर मावजाच्या साहित्याचेर शुक्रार आनी शेनवार असो 2 दीस परिसंवाद. 2 दिसाच्या ह्या परिसंवादाचे नामनेचे लेखक अशोक वाजपेयी आनी हेर मानेस्तांचे हजेरेंत उक्तावण जालें. केपें सरकारी महाविद्यालयाचो कोंकणी विभाग, उच्च शिक्षण खातें आनी रवींद्र भवन मडगांवान मेळून हो परिसंवाद दवरला. साहित्याचे विद्यार्थी आनी साहित्यप्रेमी हे चर्चेक वांटेकार जावंक शकतात. Literature makes you feel they will also look at you. So there is a life given by literature. Literature gives name to all kinds of anonymous things which exist in the world around, and while giving them name, you give them a certain life. The job of literature
is to save life, to feel life, and to give life. I'm sure that writers like my friend Damodar Mozo are doing exactly that job, and that this is a job which no others can do. साहित्याचेर चर्चासत्र घडोवन हाडून आमी हांगा सुरवात करतात. आयच्या दिसाक दोन परिमाण आसात. एक म्हणटा ते ह्या निमतान आमी भाई मावजाच्या साहित्याचेर चर्चासत्र दवरतातच, पूण त्या वेळार आमी भाई मावजाक 75 वर्सां पूर्ण जातात हो एक योग हांगा साधला. खंयचोय लेखक जेन्ना 75 वर्सां पूर्ण करता तेन्ना त्या लेखकाची भलायकी पेक्षाही त्याच्या साहित्याचेर स्टॅथोस्कोप दवरचोच पडटा की त्या साहित्याची भलायकी कितली आसा आणि ताजी मुखार आयुष्य मर्यादा कितली आसा ताची एकूणच चर्चा त्या निमतान जावची असो आमचो ह्या वेळार मानस आसा. महाबळेश्वर सैल, पुंडलीक बाब नायक, रमेश बाब वेळुस्कर हांच्याय साहित्याचेर घेवपाचो आमचो मानस आसा. आणि हे कोंकणी पुरते मराठीत न दवरता मराठी आणि इंग्रजी साहित्याचेर, गोमंतकी साहित्याचेर आमी असल्या प्रकारचे परिसंवाद करून हाडटले. अंदूच्या ड्युरंड कपाक FC गोवाची डेव्हलपमेंट टीम वांटेकार जातली. अस्तंत बंगालात जावपा आशिल्ले संवसारांतले दुसऱ्या सगळ्या पोन्ने फुटबॉल सर्तींत क्लिफर्ड मिरांडाचे मार्गदर्शना खाला FC गोवाची डेव्हलपमेंट टीम बरी कामगिरी करपाक तयार जाल्या. फाटलो म्हयनोभर प्री सीझन ट्रेनिंग चल्ल्या. ड्युरंड कपात बरो खेळ करपाचो, रिजल्ट म्हत्वाचो ना म्हूण कोच क्लिफर्ड म्हणटा. प्लेयर तयार करप हें FC गोवाचें प्राधान्य. We are very close to the from finishing up finishing up our pre-season, the preparation period before the tournament. We are in the tournament is exactly starting at the end of almost the 4th week. So it's a good time, it's a good time for us to test ourselves when it comes to the team's physical condition is concerned. As far as the other factor about performing, that is the most important thing. Like for us at FC Goa, that's the reserve team especially, the performance of the players matters. We all know, and which is the aim of the club is to develop players, and is the reason why we play the Pro League, why we play the second division, and now we are going a little step further up, where we are playing in the second oldest tournament in the world, the Durand Cup. So it's going to be, like I said, it's going to be, it should be, we should analyze, assess ourselves on terms of our performance first, and I would like to believe, and I would like my team to play in a way where we perform well, and then, yes, of course, the results will follow. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.